नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतळ्या आयचे खबरो. कारवार कोकणी भाषा अभिमानी आयोजित सन्मान कार्यक्रम यशस्वी. कारवारच्या शाळेपैकी कोकणी विषय शिकवची एकमेव शाळा म्हणल्यार कारवारचे हिंदू हायस्कूल. या हायस्कुलाच्या कोकणी विषयात गेल्या वर्षात 10वीत जास्त गुण घेऊन पास झालेल्या विद्यार्थ्याक कोकणी शिक्षिका, मुख्याध्यापक आणि कारवार कोकणी 2 बातमी चॅनलाक आणि फ्रंट मीडिया चॅनलाचे बातमीदार श्री बम्मू फोंडे हेमका कारवार कोकणी भाषा अभिमानी संघातर्फे आज 29 ऑगस्टाक हिंदू हायस्कुलाच्या सभागृहात सन्मान कार्यक्रम आयोजन केल्लो. कार्यक्रमाचे उद्घाटन शिरवाड चर्चचे फादर भौमानेस सेबेस्तियन पिंटो हेमी दिवली पेटोवन केले आणि आशीर्वचन दिले. या वेळार माचेर आमंत्रित मुखेल सोयरे म्हण चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई, हणकोण ग्रामपंचायत उपाध्यक्षा श्रीमती श्रद्धा नाईक, संतोष कलगोटकर, मनोज भट, विनोद पवार, संजय साळुंके, दत्तात्रय नाईक, दर्शन सिद्धरकर आणि श्रीमती उषा राणे हेमी हजर आशिले. सुरुवातेक उषा राणे हेमी आमंत्रित पाहुण्याले आणि जमिल्याले आभार मानले. सगळ्या आमंत्रित मानेस्ताक पुष्प आणि यादस्तिक भेट दिली. ओम श्री गणेशाय नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. आमच्या भागात वास्तविक कधीकधी काल संध्याकाळचं वगैरे झालंय. आम्ही खूपशा भागाला कॉन्टॅक्ट केलो. प्रत्येक भागाला आणि अगदी काही कामाचे कामं सुद्धा हांगा आमचे कार्यक्रमाक पावले. तुमच्या सगळ्यांच्या वती आणि आयोजकांच्या वती श्री दत्तात्रय नाईक हेमी या कार्यक्रमाचा उद्देश समजून सांगलो. कारवारात एकमेव कोकणी शिकवची शाळा हिंदू हायस्कूल हेमगेली तेमी खूप स्तुती केली आणि कार्यकारी मंडळाने हेडमास्टराली आभार मानले. सरकारान कोकणी भाषेक न्याय दिलो ना. आमची माती आमची मनुष्य या तत्वान पळयल्यार कारवारचे लोक उद्योग ना जावन पयस गेलात. फक्त मातीच उरली आणि भायर लोकांक कारवार काबीज करची वेळ येयली. आमगेले कोकणी लोक पोटासाठीर भायर वयतात आणि निवडणूक येयल की वोटासाठीर गांवांत येतात ही स्थिती जाला. आज कारवारात एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, विद्यार्थ्यांसाठी खास बस व्यवस्था अशा मूलभूत सौकर्याची सक्त गरज असा आणि उद्योगाची तर खूप गरज असा. आम्ही सगळे एकठांय जाऊन ते पूर्ण करसाठी न्याययुक्त सरकाराकडे मागणी मागची गरज असा अशी त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. कितल्या
अभिमानी असतात ते सगळे हजर असतात. आमकां कमिटी करताना प्रत्येक गांवांतल्यान 2-2 मनीस घेवन कमिटी काडपाक प्रत्येक गांवांतल्यान रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय तेन्नाच आमची कमिटी सक्सेस जातली. आदी ते करस्पॉन्डंट सपोज आमकां करपाक जाय. कोंकणी अभिमानी, कोंकणी भाशे खातीर, कोंकणी रक्षणे खातीर, कोंकणीच्या अस्तित्वा खातीर लढत रावतले, सोडची ना. कितें आसता असले संघटनेंत आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतले म्हणून तुमचे हांव विनंती करता सगळ्यांक साथ दिवची म्हणून म्हाका 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. हणकोण ग्रामपंचायत उपाध्यक्षा श्रद्धा चंद्राक्ष नाईक हे मी आपले मनोगत व्यक्त करतना आपण कितले कोंकणी प्रेमी हे दाखवून दिले. हणकोण आपल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीत सगळे गावचे रस्त्याचे नामफलक राजभाषा बरोबर कोंकणी देवनागरीत बरोवचो ठोस निर्णय घेऊन ठराव पास केलो. कारण ठराव जाल्यानंतर तेजो अर्थ ग्रामपंचायतीचो हिरवो कंदील. आज ना फाल्यां ते काम जातलेच असो आत्मविश्वास दवरून अशें काम करूं जाय तरच आमी हितूंत यशस्वी जातले अशें ठामपणान सांगले. ह्या वेळार एक महिला धडाडीपणान आणि विश्वासान हे मत मांडतना अभिमानान सभागृहात टाळ्याचो कडकडाट जालो. अशी स्फूर्ती दिवची आमकां आमच्या कोंकणी भाषा संघात पुढारी म्हण जाय अशी प्रतिक्रिया येऊ लागली. अशा ग्रामपंचायतीची देख कारवारच्या इतर ग्रामपंचायतीन घेवू जाय अशें आयकूंक मेळ्ळें. आठवी लोकांचो अनुभव येता की ते उलयल्यार ते एक तीख मारले जावं पांय मारले म्हणटात. खंयच भाशेन मागीर आई उलोवची भाशेन आनी मागीर आई उलोवची भास खंयची आसा कोंकणी. सो आमी हे कोंकणी फुडें हाडून पळोवचे आनी ठराव जालो अशें म्हणटात न्ही आमी पंचायतीन ठराव जालो आसा इम्प्लिमेंट जायना ओके बट हो आज ना फाल्यां जातालें. कित्याक म्हळ्यार आमी ठराव केलो पण गव्हर्नमेंट दिता म्हणना बट एक ग्रीन सिग्नल फुडें वचूंक एक ग्रीन सिग्नल तो इम्प्लिमेंट केन्ना जावं आज जावं ना आनी कितले दिसान जावं बट फुडें आमचे होप आसा आज ना फाल्यां आमच्या कोंकणी भाशेक अभिमान घेतालो आनी अभिमानान आमी सांगताले. हे विशय म्हाका हेमूय आसा की म्हळ्यार आज हांव ठराव केला कित्याक म्हळ्यार हणकोण पंचायतीन आमी ते सामान्य सभे केलो त्या दीस सांगलें हांव कांय उलोवंक नाका 24 लायटार बिटार सायडाक करा पयलीं आमी कोंकणी ठराव करया कित्याक हें गरजेचें आसा. होपपणी केन्ना दिसून येना आज ना फाल्यां बरें जातालें हे होपान आमी जिवन करतात. तशें आज ना फाल्यां आमगे कोंकणी भाशेक जो मेळटा स्थान मेळटा स्थानीक भाशेक मातृभाशेक ते आज ना फाल्यां मेळटा म्हूण सांगून हांव म्हागे 2 गोश्टी उलोवंक धन्यवाद. चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षा स्वाती देसाई हे मी आपले मांडणे मांडले. स्वाती देसाई ही अभिवृद्धीच्या दृष्टीन एक पाऊल पुढे. कोंकणी अभिमानी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत बी तेमी ग्रामपंचायत व्याप्तीतले सगळे नामफलक कन्नडा बरोबर कोंकणी देवनागरीत बरयचो ठराव करून घेतिल्लो. तेमी सांगले की खिंच्या गावात आमी वचून तेमकां कळचे भाशेत उलयल्यारच त्या लोकांक समजता म्हण कोंकणी वाठारांत कोंकणी बरोवची अति गरज आसा म्हण हो ठराव केलो अशें तेमी म्हणले. जे कोंकणी भाशे विशयान आज हे आमगेले विचार चलते आसात तेजे विशयान सांगचे म्हणल्यार जास्त अशें कांय उरना कित्याक प्रत्येकान आपले विचार ऑलरेडी तुमकां सांगले आसा. आनी हेंच सांगूंक इच्छिता जेन्ना आमकां आजादी मेळ्ळेली आसा आमी जाय तशें आमी जियोंक शकतात तर भाशेचेर कितें आमकां आजादी ना. प्रत्येक गांवांत आपापल्या भाशा आपापल्या आवडीची उरतात. आमी हे सिद्ध करूंक इच्छिना की आमी बाकीच्या भाशेक आमी इम्पॉर्टन्स दिना म्हणून. सगळ्या भाशेक आमी सन्मान दितात पूण ती भाशा खंयची भाशा जे लोकांक समजना ती भाशा उलयन कितें फायदो. आज जेन्ना खंय तरी एक भाशेन दिवं सांगतात तर आमी त्या गांवांत गेले तेन्ना तूं सांगल्यार आमी हरकत ना पूण ती लोकांक समजूंक जाय. एज्युकेटेड सगळ्यांक उरतात हुशार सगळ्यांक उरतात पूण ती खंयची लँग्वेज उलयन आपल्या एज्युकेशन हें आपल्याक इम्पॉर्टन्स दाखयना आपूण व्हडलें इंग्लीश उलयता हें इम्पॉर्टंट न्ही. आनी जेन्ना खंयचे ते कल्चर पळयता प्रत्येकाक आपल्या कल्चर इम्पॉर्टंट उरता. तशें करून ज्या गांवांत बाकीच्या गांवांत ही भाशा चलते आसा तर आमच्या गांवांत बी आमच्या लोकांक ही भाशा जाय ती आमी भाशा चलयत वचसाठी आमच्या गव्हर्मेंटान हो आमकां अधिकार दिवंक जाय. आनी हांव इतलेंच सांगता की सगळे जाण मेळून आमी एक जावन जरी तरी ही भाशेक आमकां
जे काय मेळूं जाय जाल्यार आमचे मदीं कसलेय मिसअंडरस्टँडींग येवं जायना. जेन्ना आमी केन्नाय पावल घालता ते पावल घालता मनशान खूब विचार करूं जाय. कसलेय कामां एक आमी कसले विचार पळयता पळय आमी सेट करूं जाय. ते दिशेन आमी विचार करूं जाय आनी मागीर जरी तर आमी समान प्लॅनिंग करता तो विचार आमी जरी तर ते दिशेन आमी काम करत तरच आमकां यशस्वी मेळटा. तशें म्हणून आमी सगळे जाण एक जावन आमचे मदीं कसलेच समज नासतना आमी सगळे जाण मुखार सरया आनी इच्छिता की आज हांव अध्यक्ष जाला म्हाज्या खुशा कडेन खूब तारीफ केले. म्हाका एक सोशल वर्क करची खूब इच्छा आसली पण कोंकणी उलयतना इंग्लीश वर्ड येतातच. आमी सांगता शेवटी स्टुडंटांक कोंकणी उलोवंक शकता म्हणटा तेन्ना उलोवंक शकता कित्याक हांव म्हाज्या सराक घरांतले कन्नड उलयता. कन्नड उलयत जाल्यार कित्याक म्हाजेच स्कोर करून घेवन कोंकणी इम्पॉर्टंट दाखयता ते सगळ्यांक धन्यवाद कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. माचेवेले संजय साळुंके, विनोद पवार आणि इतरांनी आपापले विचार मांडले. तेन्ना खूब अशें दिसता कोंकणी ही आमगेली मातृभाशा, कोंकणी भाशा आमचे बरोबर आसतली आनी आमचे बरोबर आमी लास्ट कोंकणीचें जे बोर्ड बरयलें तेन्ना मुवमेंट जाल्लो त्या मुवमेंटाक जेन्ना लोकांक आमच्या कोंकणी भाशेचो प्रतिसाद दिलो तो ह्या कारवार इतिहासांत अभूतपूर्व जे अभिमानान सांगपाक इच्छिता. आवयच्या पोटांतल्यान शिकूंक मेळ्ळी. ताचे नंतर आवयच्या दुदांतल्यान आमी ती आमची कोंकणी भाशा वाडली. कशी ही कोंकणी भाशा आनी कशी ती सोडूं शकता. कोंकणी भाशेंतल्यान आमी जेन्ना उलयता तेन्नाच आमकां एक प्रकारचें समाधान मेळटा. ती गोष्टी करचे तावडून प्राकृत हिंदी लिपी देवनागरी लिपी त्याची लिपी इज नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट बट लँग्वेज इज इम्पॉर्टंट. त्या देखून आमी हेल्मेट पावया अभिमान पावया देवान आमकां ह्या भाशेक आमकां दोन दिल्यात वर केल्यात आनी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा. आनी एक आसा आमी क्रिश्चन आमी हिंदू आमी मुस्लीम हे आमी भाशेक लागून घेवन गेला. खंयचीय भास आमी भास एकूच आमची. रत्नागिरी गेल्यारी गोंय गेल्यारी मंगळूर गेल्यारी केरळ गेल्यारी ती कोंकणीच. त्या देखून आमकां इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाका. मेळून वताना आमी हांगा तांची भास बरी आसा आमची इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना. म्हाका कवितेचे दोन वळी सांगशीं दिसता. कोंकणी आमची तोखणाची माय मोगाची आवडीची. कोंकणी आमची तोखणाची माय मोगाची आवडीची. कोंकणी दुधाची आवय ती फुडें येवच्याक जाय. कोंकणी दुधाची आवय ती फुडें येवच्याक जाय. या वेळार शाळेचे माजी कोंकणी विद्यार्थी मंजुनाथ शेट, सुदीप शेट्टी, कोंकणी शिक्षिका वैशाली नायक, हिंदू हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक अरुण पी राणे हेमगेलो सत्कार जालो. कोंकणी चॅनलाचे सत्कार मूर्ती हरेश नायक आणि सुनील नायक हेमी उलोवप केले. हिंदू हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्याक आणि कोंकणी कार्यकर्ते श्री विष्णू कोळगेकर हेमकां पुष्प दिवन अभिनंदन केले. फादर भौमाने सेबॅस्टियन पिंटो हेमी ह्या कार्यक्रमाक शुभेच्छा व्यक्त करून फुडल्या दिसात कोंकणी भाशेची अभिवृद्धी वृद्धंगीत जावं म्हूण आशीर्वाद दिलो.
स्फूर्ती आसा अभिमानी आसा ते जिवंत फुडें दवरले चलूंक जाय जाल्यार आमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट हांकां मेळूं जाय प्रत्येक आर्थिक बाबतींत आपले जे एडवर्टायजमेंट आसता लग्नाचे एडवर्टायजमेंट तुमी तेंकां दिवन तेंकां एक मान मेळसारको तुमी काम करते अशें हांव तुमचे कडेन मागता देव करून सगळ्या सरकार मंत्री हा मनपूर्वक धन्यवाद मागता सरकार मंत्री सत्ता अखेर संजय साळुंके यांनी उपकार मानून कार्यक्रमाची सांगता झाली. नंतर अभिमानी संघाली बैठक बसून भाषेच्या अभिवृद्धीची पुढली रूपरेषा ठरवली. त्यांची क्षमता त्यांची ऊर्जा हे आमच्या मनाकडे लावणे दत्तात्रेयांना या सगळी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचा सगळी कार्यक्रम आयोजन स्थितीत पार पडते 100% केलं होतं सगळे कार्यक्रमाला उपयोग आम्ही कोणी कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.